दर्शन घेवूंक जेरुसालेम या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवूंक जेरुसालेम या जेरुसालेमशार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेमशार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवूंक जेरुसालेम या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवूंक जेरुसालेम या स्वर्गार दोनीतो पवित्र आमचो देव आमा सगळ्याचो दिलार आशिल्लो स्वर्गार दोनीतो पवित्र आमचो देव आमा सगळ्याचो दिलार आशिल्लो पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवूंक जेरुसालेम या पावलार पावल मारून वाटू चलुया देवा दर्शन घेवूंक जेरुसालेम या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं बडी भावनो सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगच येवकार ते सकाळच्या दिसाक भक्तीन आमी मिसांत वांटो घेवंक एकठांय जाल्या मागुया देवाची काकूत आमकां सगळ्यांक खूब पावस पडून जायते नुकसाण जायतींची घरां मोडल्यान दुर्गां मोडल्यान जायत्यांच्या घरांनी उदक आयलां काल एका कपेलाक हांव भेट करतालो त्या कपेला भोंवतणी सगळें उदक भितर सरूंक जायना त्या कपेलांत मागुया आमकां एकल्याक पावस गरजेचो पूण पावसाक लागून आयिल्ली बुडटी आमचें जिवीत विस्कळीत करता मागुया आमी सांत देवाची काकूत आमकां आयच्या मिसाचे इंतेसांव फ्रांसीस शावियर आनी गोसेसांव डिसोजा ह्या आमच्या भाव भयणां पासून आमी मागतना आपलो वाडदीस संभ्रमतात ग्रेविल मोंतेर ताका भलायकी मागुया आनी अनालिया गॉमिस तशेंच दुसरी आपलो वाडदीस संभ्रमतात तांकां देवाचो आशिर्वाद कुडी आत्म्याची भलायकी मागुया आज आमी उगडास करता पाद्री जाकुमी गॉन्साल्वीस ह्या यादनिकाचो एक व्हडलो महान मिशनर श्रीलंकेक भाग्योन जुजेबाजा उपरांत ताणें जायतो बरो वावर केलो आनी 17 जुलयाचे 1742 वर्साक तो सोंपलो श्रीलंकेक एक मिशनर कसो आनी थंय ताचो फोंड आसा बोलाबाटी ह्या वाठारांत एक इगोर्जींत ताका पुल्लोलो आसा ताच्या सांत कारणांचो प्रोसेस चालू आसा मागुया हो पाद्री जाकुमी गॉन्साल्वीस गांवांत दिवाळीचो जायतो बरो वावर ताणें श्रीलंकेक केला एक महान मिशनर एक तरेतरेची ताणें पुस्तकां बरयल्यान ताणें बरयलेलीं कांतारां आजून पर्यंत श्रीलंकेक लोक गायतात एक बरो म्युजिशियन एक बरो कंपोजर एक बरो डायरेक्टर अशें जायते देवान दिल्ले ताका गूण आमच्या गोंयचो पूत मागुया आयज करीत ताचे पासत ताचे मरणाचो दीस पाळटना देवाची खुशी जाल्यार ताकाय आमकां एक भाग्योन कसो आमकां तशें श्रीलंकेच्या लोकांक फावो जावंक ही चिंतना मनान धरून
खुशाल मनान ह्या मिसा बेटीन वांटो घेवंक तयार जावया. काळजान तांदूक दवरतल्या बोक्षणी दिवंक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. साद्या खालते काळजांनी तुजी येताय. आमकां सादे आनी खालते काळजाची कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितान तुजे उतरान आनी तुजे जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या जेवणाच्या बोळान वायटाचेर जोयत व्हरूंक आमकां आदार दी. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. आनी सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. प्रार्थया. देवा आमचे स्वर्गीचे बापा, तुजे पूत दुओ कश्यो ह्या सकाळच्या दिसा मिसांत वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितान तुजी राखण, तुजो मोग आनी तुजें बरेपण आमी अनुभवता. दिसान दीस तुजेच मोगान आमी वाडूं. कालती जिवीत आमचें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. दोलबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता. आजिरियाचें कोटा, म्हज्या रागाची बेटकाटी, म्हज्या क्रोधाचो दांडो जाय तशें लुटूंक आनी चोरूंक रस्त्याचो चिकोल माडयतात ते भाशेन तांकां माडूंक देव धोर नासलोल्या राष्ट्रांक विरुद्ध हांवें ताका धाडलो. आनी म्हाका तिडयतले पोरचे विरुद्ध हांवें ताका अधिकार दिलो. पूण तो अशें करूंक चिंतिनासलो. इतलें करूंक ताच्या मनान नासलें. पूण ताजें काळीज गोठ्ठान करूंक तें सगळ्यांत राष्ट्रांचो भस्म करूंक सोदतालें. तो अशें म्हणटालो, म्हज्या बावल्याच्या बोळान हांवें हें केलां आनी हांव गिन्यांनी देखून म्हजे जाणवायेन तें येवजिलां. राष्ट्रांच्यो शिमो हांवें काडून उडयल्यो आनी तांच्यो ग्रेस्कायो लुटून व्हेल्यो. सोर्दर बसतल्यांक हांवें निकळान सोकला आपटिले. सुकण्याचे गुंटेर जाल्ल्या पोरी त्या राष्ट्रांच्यो गिरेस्कायो म्हज्या हातांनी काडून घेतल्यो. सांडलोलीं तांतयां वतात ते भाशेन सगळो संवसार म्हज्या हातान घेतलो. कोणाचेच पाकटे हालोवंक नात. कोणाचीच चोंच उक्ती जावंक ना. कसलीच चिंचणी ना. कुराड घेवन कातोत्ता त्या मनशा मुखार कुराड मिजास करीत वो चिरप्या मुखार खोरवंतीची आपली बोडाय सांगोंक जाता. अशें जाल्यार दांडो दोत्ता ताका दांडो दोमडायता आनी लाकडाचो न्हय ताका बोडी उखलता अशें म्हणचें पडलें. ताच्या मजबूत झुजाऱ्यांचेर हे भाशेन दोलबारांचो सर्वेस्पर भोव वस्कोत कोत्ता तसली पिडा धाडटलो आनी ताचे वैभवा खाल जोळट्या उज्या सारकें एक आखटें पेटयतलें. देवाचें उतर. देवाचें वळखकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर आपले पोरजेक कधीच सोडिना. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर आपले पोरजेक कधीच सोडिना. तुजे पोरजेक ते चेपतात सर्वेस्परा. तुवें विंचून काडलेल्यांक दोगडितात. विधवाचो आनी परदेशांचो जीव काडटात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेक कधीच सोडिना. वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पर पळयना. जागोपाचो देव चीत दिना. मुर्ख्यांतल्या मुर्ख्यानो समजून घेयात. आरे पिशानो, केन्ना तुमकां बूद येयत. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरजेक कधीच सोडिना. जाणें
कान गोडला ताका आयकूंक येना, जाणें दोळो रोचला ताका दिश्टी ना, जो राष्ट्रांक शिक्षा दिता तो खास लावचो ना, जो मनशांक जाणवाय दिता ताकाच जाणवाय आसची ना. जबाब: सर्वेस्पर आपले पोरजेक केदीस सोडिना. कित्याक सर्वेस्पर आपले पोरजेक सोडचो ना, आपणे विंचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्या निती प्रमाणे जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली. जबाब: सर्वेस्पर आपले पोरजेक केदीस सोडिना. उद्गाराक उबी रावया. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाच्या गूठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेश्वर तुमची सवय आसो. माती वापरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. पळय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना, बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना, बगर एकलोच पूत. आनी जे मनशाक पूत आपले खोशेन बाप दाखयतोच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, एके शाळेंत खंय 8 वर्सांचो भुरगो आसलो. ताचें नांव चार्ल्स. ह्या भुरग्याक खंय कॅन्सर जाल्लो मेवलो. 8 वर्सांचो भुरगो आनी कॅन्सराचो डिटेक्शन जातूच ताका किमोथेरपी दिवपाक निर्णय घेतलो आनी दिवंक लागलो. किमोथेरपी घेत आसतना ताका शाळेंत वचूंक जालें ना आनी खंय ताचे केंस तकलेचे सगळे गेले. जेन्ना तो शाळेंत वचपाचो आसलो, पुत्तून दोतोरांनी सांगलें ही कॅन गो टू स्कूल. चार्ल्साक केंस नासले. टिचरीन खंय भुरग्यांक सांगलें, पळय फाल्यांच्यान चार्ल्स शाळेक येता, पूण जाणून जाय ताका केंस नात. ताचे ते दुयेंसाक लागून ताचे केंस गेल्यात. टिचरीन तांकां एक्सप्लेन केलो वॉट इज किमोथेरपी, वॉट आर द इफेक्ट्स. भुरग्यांनी खंय सगळ्यांनी चिंतलें एकठांय जावन, फाल्यां चार्ल्स येता पूण तो खड्डो ताका केंस आसचे. तांणी थारायलें खंय सगळ्यांनी आपल्या तकलेचे केंस कातरून. सो वी वील बी ऑल लायक चार्ल्स. सो देर वील बी नो चान्स फॉर एनी वन टू कॉल हिम हड्डो, टू पॉयंट अ फिंगर टू हिम. आनी जेन्ना चार्ल्स क्लासींत आयलो, सगळे भुरगे आपल्या भाशेनूच ताणें पळयले ताका केंस ना. टिचर क्लासींत आयली तेन्ना खंय टिचरीक सारको शॉक जालो. आरे, सगळ्यांनीच केंस कातुरल्यात, ह्या भुरग्या भाशेन जावंक. आनी टिचरीन खंय बोर्डाचेर नोटीस तांच्या ब्लॅक बोर्डाचेर
बरयलें, बॉल्ड हेड्स बट बोल्ड हार्ट्स. बॉल्ड हेड्स, तुमचे तकलेचे तुमी केंस घातिल्ल्यात, पूण तुमचें काळीज केदें व्हडलें. व्हडलें तुमचें काळीज ह्या चार्ल्स भुरग्या सवें. बॉल्ड हेड्स बट बोल्ड हार्ट्स. भयणी भावांनो, आज शुभ वर्तमानांत अशें कितें जेजू आमकां सांगता. कितें जाता, आमी ह्या भुरग्यांक पळयल्यार अजाप जातलें. वॉट अ डिसिजन. तांचें डिसिजन जालें, आमी सगळे ताचे भाशेन जावया. ताका भायरचो न्हय, ही इज पार्ट ऑफ आवर क्लास. भुरग्यांचें मन तें, तांचें सादेपण, तांची खुशालकाय, तांचें उक्तें मन आमकां खूब स्फूर्ती दिता. जेजू म्हणटा आज, बापा स्वर्गान पृथ्वी दुनिया तुका वाकणटा आनी दिन वाजता. कित्याक? शाण्यांक आनी जाणारांक स्वर्गाच्यो वस्तू तुवें दाखोवंक ना. कोणें दाखयल्यो? सुपुल्ल्यांक. चायल्ड लायक सिंप्लिसिटी टू द चिल्ड्रन, टू द बेब्स. धाकटुल्यांक स्वर्गराज्याच्यो गूट तुवें उक्ती केली. आनी खरें बाबा भयणीनो, जाणार मनीस, द स्क्रायब्स, द फॅरिजीज, तांणी मानून घेवंकूच ना जेजू. ते आपूण जाणार म्हूण समजले. तांणी स्वर्गीय राज्याच्या गुटांच्यो खबरो आयकूंक आपले कान, मन, काळीज बंद केले. कोणें मानून घेतले? साद्या मनशांनी. दे वर ओपन टू रिसीव द न्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. आज आमी भाव भयणीनो घालयता आसतना जायते फावटी आमकांय स्वर्ग राज्याच्यो खबरो आयकूंक आनी मानून घेवंक अवघड जाता. कित्याक आमी आमची तकली वापरता. आमी जाणार कोण, आमकां पुरावे जाय. भावार्थाक पुरावे मेळूना. तुवें भावार्थ सुरू जाता. जेजू म्हणटा स्वर्गराज्याच्यो गूट कोणाक? ल्हानांक, साद्यांक, भुरग्यां भाशेन. देखून भुरग्याचे खेरीत गूण, दे आर सिंपल, दे आर ओपन, दे आर कायंड एंड टेंडर हार्टेड, दे आर इनोसंट. असले गुणांतल्यान देवाची बरी खबर मानून घेव आनी आपणावंक सोंपें जाता. देखून जेजू आपल्या शिसांचेर नदर मारून बापाक दिन वाचतलो. बिकॉज दे वर रेडी टू लिसन एंड नो द मिस्ट्रीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. बांबडीनो, आयज आमकांय ताची गरज. जितलो मनीस आज अदीक आनी अदीक कॉम्प्लिकेटेड जाता, जितलो मनीस आपूण खूब जाणार म्हूण समजता, संवसाराची जाणवायेंतल्यान पयस सरलेलो कहो चिंतता, तितलो तो देवाच्या गुटाच्या, सर्गीच्या गुटां सोशिल्लो पयस आसता. सर्गीचे गूट आमी जाणा जातले जाल्यार आमी खालती जावंक जाय, आमी ल्हान जावंक जाय, आमी सादी जावंक जाय. तेन्नाच की आमकां सर्गीच्या राज्याच्या गुटाची अदीक ओळख मेळटली. आयज आमी फादर जाकोमी गोन्साल्वीस हाची परब करता, हाचो उगडास करता, मोन्नाचो उगडास. कितले शेकडे जाले. हो आमचो गोंयचो पूत श्रीलंकेक अंतरल्यार जायते ताणें केलां. ताणें खूब पुस्तकां बरोवन दवरलेलीं आहात. He has written 42 books. एक हुशार जाणवायेन बरिल्लो पाद्री, पूण सगळें सोडून he was a lecturer in St. Paul's College in Old Goa.
सगळें सोडून श्रीलंकेक गेलो आनी थंय देवाची बरी खबर तो परगटूंक लागलो. आनी देवान तिका दिल्ले जाणवायेन ताणें कितलें श्रीलंकेच्या लोकांक केलें. सादें ताचें जिवीत, बट ही वॉज अ ग्रेट वायज थियोलॉजियन. श्रीलंकेचे व्हडले व्हडले बुद्धिस्ट आसात, जाणार आसात, तांकां स्वर्गीय राज्याच्यो गूट ताणें शिकयले. दुसऱ्या दुसऱ्या धर्मांनी कितें वांकडें आसा तें दाखयलें. खऱ्या जिविताची ओळख आपल्या पुस्तकांनी तांकां दिली. आनी जायत्या त्या काळाच्या इन द 17th or 18th century ताणें बुद्धिस्टांक कोविडतीर केलें, भावार्थाची ओळख दिली. आनी देखून तो एक महान मिशनर. कालत्यांक आनी ल्हानांक स्वर्गराज्याचे गूट उक्ते जातात. भाव भयणीनो, लेट अस बी चायल्ड लायक, नॉट चायल्डिश, चायल्ड लायक. भुरगेपणाचे गूण आपणावया, तेन्ना स्वर्गीच्या राज्याचे गूट आमकां सोंपें जातले. इज कृपा हे मिसान तेच जेजू लागीं आमकां मागून घेवया. भेटून एक आमी गायन गावया. रुपये मागार मागिनाय, C30 पान 41, C30 पेज 41. रुपये मागार मागिनाय, आख्खो संसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका जाय, खोशेन भोंवून दिता तुका, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आवडेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आवडेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आवडेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आवडेता. भयणी भावनो, आमचें बलिदान सरपत वेदार देव बापाक मानतात तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेश्वरा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी दिसान दीस भुरग्या जिवितांतल्यान तुजे सर्गीचे गूट ओळखूंक, नियाळूंक आनी जियोंक आमकां तुजी कृपा फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरा थाय उबारता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सरपद विदार आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलवाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्या ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तुरांगा एकठांय आसलेल्या हे तुज्या पुतां दोळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल.
आनी आमचे देण्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठय. ताचे उद्देशी जावन ती आमकां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आमी सांडलेली आसतना आनी तुजे सोशी परतून येवंक आमकां बोळ नासले तेन्ना बोवाडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातोक नासलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी कुर्साद मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत घरा स्थापूंक वयच्या वेळार आपले शिसां बराबर पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच सगळी रोसना आपणा सोबे बापाचे वेंगेन परतून हाडून आपूण कुर्सार रोगत वारोवंक वेता म्हूण जाणा जावन जेजून दाकासोऱ्यान बोलोवली कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हजे रोगताची कास नवे आनी सासनीक करोराचें हें रोगत पातकेंचें मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूट पोर गुटया. जेजू आमचे पास्क आनी सरोनात उसळी शांती दिगून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी समरमता आनी ताच्या येणेच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता. देखून विश्वाची आनी खरें देवा ही मनशांक तुजी इश्टागूत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोण वेळा बाप्पा जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानान आज वांडू दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भेद आनी वेगळो चार नासलेले सादेपणान आमचे क्रिस्ती जियेतले भुरगीं कशीं एकाच कुडींत आमकां सगल्यांक एकठांय. फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुत्सरा देवा आमचे मेल्ले भाव भयणींक तुजे गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी आंकार मारिया बाग्यून जुजे आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल आनी सगळे दोन सांगाती बाग्यून कशी तुज्या बाग्युंदा मदें स्वर्गार तुज्या मुखार आसतले म्हूण आमकां बरोवसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसळेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन सासनाक जिवंत आसल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिन वाचून पावतले. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक. बोल्ड हेड्स बट बोल्ड हार्ट्स चुपुल्ल्या भुरग्यांची आमी देख घेवया. सादेपणान चार्ल्स आपल्या सांगात्याक ताणी सांगत दिलो. धाकटुली कोर न्ही तांची पूण सगल्यांक इतली आवडली. जेजू आयज म्हणटा स्वर्गाराज्याचे गूट ल्हानांक बाप उक्तो करता आनी एक गूट आमी जाणा जावन आमी भुरग्यां भाशेन ल्हानबी कालती सादी दुलोप जावंक आमकांय जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां आनी आमकां ताळमेळ पळोवन नाका सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार
दया करून या जिवितांत तुजी सवस काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमचे सुरमुंडरा जेजू क्रिस्त येण्या आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन स्वरपात केल्ली सुटोय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे दवरतांक मुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस विचार भोवतेचे दीस घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता ससनाच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन जेजूची शांती वांटली. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती. स्वर्गाचे गूट साद्यांक नेणाऱ्यांक उक्त्या मनाच्या मनशांक पुरगुटलो जेजू आपल्या जिवितांत बापाक ओळखूंक आनी ताची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. जेजूचे जेवणांत वांटो घेवन सादेपणान जियेतली आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजात शोधना गायन गावया. जेजू मोच्या देवा D17 पान 50 D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा आवडे घेवच्या तुका. जेजू मोच्या देवा आवडे घेवच्या तुका. यो मोच्या जेजू सगळेच मोचे धाडी सायबा. सादेपणान जियेलो जेजू आमचे काळजांत आसा. इतलो काल ती रात जेवणार
आपल्याकूच येवंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान आपल्याच्या शिसांक आपले मांस रोगत वांडटा. कुर्सार खिळालेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेलें ताचें रोगत आमच्या आत्म्याचें काण पिवण. स्वर्गीय राजाचे गूट सादेपणान ओळखून घेवंक, देवाच्या राज्याचे गूट ल्हान जावन मानून घेवंक आमकां तेच जेजू लागीं कृपा मागुया. कालत्यांक तो उंच उंच उबारता, गोरविस्तांक तो खाला आपटिता, ल्हानांक तो आपल्या कुरां मदें बसयता, गिरेस्तांक उंच कुळयेचे आनी व्हडल्या मनाच्या मनशांक तो दुस्पटायता. बापा, स्वर्गीय राज्याचे गूट ओळखून घेवंक आनी मानूंक आमकां सादे काळजाची कोर. प्रार्थुया. स्वर्गीयच्या बापा, तुझे पुता जेजूच्या कुळी रोगताचे जेवणांत आयज आमी वांटो घेतला. दिसान दीस सादेपणान जिवन स्वर्गीय राजाची वाट चलूंक आमकां सगल्यांक तुज्या आत्म्यान बोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. स्वर्गीय राजाचे गूट नियाडूंक आनी जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. आज भाग्यून आना हिची नोवेन्नां सुरू जातात. भाग्यून आना आनी जोकी सायबीणमांची आवय बापूय आमकांय सगल्यांक बूक करून घरांत आसलेल्यांक केरीत आशिर्वाद आनी जाणट्यांक देवाची कृपा आनी भलायकी मागुया. Cię